नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सुमिता कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। उद्देगीक वचणुकांच्या सुरक्षेचे दिश्टीन सरकारान अर्थसंकल्पात करची तजवीज। उद्देजक मनोज काकुलान उक्तायलें मत। पिसुर्लेची नितळसाण कामगार रसिका खांडेपारकाराचो राष्ट्रपतींचे हस्तुकी जालो भोवमान। नितळसाण व्यवस्थापनातल्या कार्याची केंद्रान घेतली दखल। रामाच्या नावान सरकारान केल्या लोकांची फटवणूक। विधानसभा अधिवेशनाचो कालावधी उणो केल्ल्यान विरोधकांनी काढलो सरकाराचेर फोग। कलाकारांक सोपोवपाक उठला भारतीय जनता पार्टीचे सरकार। राजदीप नायकाचो आरोप। भाजपा सरकार करता जुमलागिरीचे राजकारण। काँग्रेसीचो आरोप। हात से हात जोडो अभियानाक जाली सुरवात। रानवटी जनावरांचेर उपचार करपांत गोंय फाटीं। जनावरांचेर उपचार करपा खातीर ना हॉस्पिटल। चरण देसायान उक्तायली खंत। आता पळयात खबरो विस्तारांत। अर्थसंकल्प लोकांक भिमुख जावचो हे खातीर सर्वसामान्य उद्देजक तशेंच विद्यार्थ्यांनी सरकाराक सुचोवण्यो दिवच्यो अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केलां। ह्यो सुचोवण्यो 15 मार्च मेरेन सरकारा मेरेन पावोवच्यो अशें मुख्यमंत्र्यान हे वेळार सांगलां। ह्याच फाटभुंयेर गोमंतक टीव्हीच्या प्रतिनिधींनी गोंयचे उद्देजक व्यापारी तशेंच सर्वसामान्य कडेन हे विशीं संवाद साधलो। पळोवया लोकांक अर्थसंकल्पा विशीं कितें सुचोवण्यो केल्यात। ह्या वर्साचें पळय जें गोवा सरकारचें बजेट आसा ताजे कडल्यान इंडस्ट्री खूब अपेक्षा आसा। आतां कितें जालां की डायरेक्ट फायनान्शियल रिलेटेड बेनिफिट्स स्टेटाक इंडस्ट्री कांयच दिवपाक मेळना आनी नॉर आर वी एक्सपेक्टींग इट। पूण कितें आसा दॅर लॉट ऑफ थिंग्स सरकारान करपाची गरज आसा वीच आय होप दॅट दे वील कन्सिडर। थोड्यो गोश्टी तुमकां सांगता म्हणजे आमी खूब तेंप जालो सरकाराक सांगता की इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी दे शूड स्पेंड मनी ऑन सेफ्टी, म्हणजे कितें फायर हायड्रंट्स बी जाय। खूब काम करपाचें आसा रिलेटींग टू फायर डिपार्टमेंट। आय थिंक गव्हर्मेंटान ताज्या खातीर पयशे एलोकेट करपाची गरज आसा। दुसरी आमची अपेक्षा आसा सरकारा कडल्यान म्हणजे कितें, जेन्ना पळय वॅट आनी GST शिफ्ट जालें तेन्नाच्या टायमार खूब लिटिगेशनां पेंडींग आसा। सो आमचो रिक्वेस्ट आसतलो की सरकारान एक वन टायम सेटलमेंट स्कीम काडची की त्या टायमार जो इंटरविनींग पिरियड पळय जो चेंज ओवर आशिल्लो तो तांणी हें करचो, कितें बेनिफीट दिवची आनी वन टायम सेटलमेंट स्कीम करची ड्युरींग द चेंज ओवर पिरियड। तशेंच रियल इस्टेट सेक्टरान थोडी अपेक्षा आसा रिगार्डींग स्टॅम्प ड्युटी। हांव डिटेल सगळें सांगूंक वचना, पुणून आमी तें रिप्रेजेंटेशन केल्लें आसा की रियल इस्टेट सेक्टराक हेल्प जाय। मोस्ट इम्पॉर्टंट अबाव ऑल इज ऑफ डुईंग बिजनेस अशी आमची अपेक्षा आसा की सरकारान अशी पावलां घेवपाची गरज आसा की इंडस्ट्रीन इररिस्पेक्टीव ऑफ वॉट एवर सेक्टर यू आर आमकां ईज ऑफ डुईंग बिजनेस करपाक जाय। ज्यो अडथळ्यो आसता त्यो सायडीक काडपाक जाय सो दॅट एवरीबडी कॅन गेट ऑल देर अप्रुवलां, लायसन्सीस, ऑल दीस थिंग्स ज्यो इजिली मेळूं शकता ती। आनी लास्टली एक इम्पॉर्टंट म्हणजे ह्या दिसांनी आमी पळयना आसलें गोंयान सगळी कडेन गोंयभर रोड सायड फूड स्टॉल्स येवपाक लागल्या जांकां विचारपी कोण ना, हायजीन फॅक्टर ना। नॉट ओन्ली दॅट, वॉट हॅज हॅपन्ड इज इट इज बिकम अ ट्रॅफीक हिंड्रन्स आनी एक्सिडेंट प्रोन झोन्स। वचत थंय रस्त्यार सायडीक फूड स्टॉलां येवपाक लागल्या। हाजेर सरकारान ह्या बजेटान स्ट्रिक्ट कितें तरी डिसिजन घेवपाक जाय, कित्याक जे पळय ऑर्गनायज सेक्टर आसा तांकां हाचो इफेक्ट जाता। तसोच फ्रॉम सेफ्टी पॉयंट ऑफ व्यू दीस इज नॉट गूड। उदका संवर्धन आणि नितळसाण मळार बायलांची भूमिका लक्षांत घेवन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून स्वच्छ भारत मिशना खाला ग्रामीण, जल जीवन मिशन आणि राष्ट्रीय उदका मिशनाच्या वेगवेगळ्या वर्गा खाला स्वच्छ सुजल शक्ती सन्मान 2023 भेटयलो। गोंया खातीर अभिमानाची गजाल म्हळ्यार
गोवर्धन बायोडिग्रेडेबल कोयर तसेच प्लास्टिक कोयर व्यवस्थापन ह्या कॅटेगरी खाला पिसुरले गोयची नितळसाण कर्मचारी रसिका खांडेपारकर हिच्या कामाची दखल घेऊन तिका सन्मानित केल्या। उत्तरी गोवा की रसिका आर खांडेपारकर जो कि स्वच्छाग्रही हैं। रामनवमीचे निमित्त दिवन मुखार आशिल्लें विधानसभा अधिवेशन एका दिसान उणें करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाचेर विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी फोग काढला। ही अजाप जावपाची गजाल न्हय। बहुसंख्याक भाजपा सरकारान विधिमंडळ तसेच संसदेची फकाणां केल्या असो आरोप तृणमूल काँग्रेसीन केला। जाल्यार रामाच्या नावान लोकांक फटोवपी ह्या मनशांक रामूच माफ करचो ना अशें म्हणीत आम आदमी पार्टीनूय तिडक उक्तायल्या। The budget session has once again, not so very surprisingly, has been curtailed again from 5 days with the excuse of Ram Navami falling on one of the days to 4 days. This had also happened in the winter session where even the private members' bill day was not permitted. Now let us not be surprised about this. The very essence of the legislature, the parliament, has been made a mockery by this brute majority government. We are seeing it in parliament, we are seeing it in every state assembly where this brute majority and this government, double Indian Sarkar, are functioning. So, what are we actually heading for? Absolutely, the brute majority has made them arrogant and absolutely functioning in a dictatorial manner. Every democratic institution that was meant for the purpose of having a healthy democracy is being ruined by this. प्रश्न काढलो आम्ही काल हे विशयाचेर ट्विटूय केल्ले आणि अशें दिसपाक लागलें की सरकाराक ऑपोजिशन जे आमचे स्पेसिफिकली आम आदमी पार्टी जे MLAs आसा तांच्या प्रश्नांचो खंय तरी भंय दिसूंक लागला कारण लोकांचो आवाज तांच्या तोंडांतल्यान आमी एसेंब्लीन हाडटा तेन्ना एसेंब्ली परत कर्टेल करून सरकार कितें म्हणपाक सोदता तें आमकां कळना। अशे तरेन एसेंब्ली हे करता। तुमकां खबर आशिल्ली रामनवमी आसा म्हणून आनी रामाच्या नांवान जर तुमी जर लोकांचो आवाज बंद करपाक सोदता जाल्यार तुमकां रामूच माफ करचो ना खंय तरी कारण रामाकूय आतां दिसूंक लागला देवाकूय अशें दिसूंक लागलां की तुमी लोकांक सदांच फटयता। एसेंब्ली कर्टेल करून लोकांचो आवाज तुमी चेपयता ऑपोजिशनाचो आवाज तुमी चेपयता आनी म्हाका दिसता हे खंय तरी बंद जावपाक जाय। लास्ट टायमूय अशेंच जाल्लें आतां परत हें घडलां हाजो अर्थ तुमचे कडेन प्रश्नांची उत्तरां ना आनी ताका लागून परत एसेंब्ली कमी केली। भारतीय जनता पार्टीचे हे सरकार कलाकार समाजांक सोपोवपाक उठला। वरिष्ठ नाटककार राजदीप नायक हाणें विधान केला काणी नव्या युगाची हे नाटक राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचेर आधारित आसा। मुख्यमंत्र्यान ह्या नाटकाक पयली संमती दिली ताचे खुबशे प्रयोगूय जाले। जेन्ना राजदीप नायक साखळे विर्डी जाल्ल्या म्हादय वांटोवपाच्या सभेंत वांटेकार जालो तेन्ना रोखडेच कित्याक ताच्या नाटकाचे प्रयोग सरकारान आडयले असो प्रस्न गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन उपरासला। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हांचो तेंको कलाकार समाजाक सदांच मेळटा अशें राजदीप हांणी म्हणलें। कोण तरी डी कॅन हॅरी तुमकां ईमेल करता आनी तुमी शो कन्फर्म जाल्ले शो सोडटा आनी तुमी आमकां आन्सर सुद्दां दिना हे कितें? सो ज्या मनोहर पर्रीकाराच्या बीजेपीक आमी तेन्ना सपोर्ट करताले इवन हांवें ताका सपोर्ट केल्लो ती बीजेपी आनी ते सरकार आतां उरला काय कितें? तुमी कलाकार जे उलयता तांकां हे करता टार्गेट करता मारून उडया आमकां मारून उडया। जर तुमकां अशें दिसता न्ही कलाकार साहित्यीक जे जे उलयता मारून उडया। हांव एक कलाकार म्हणून सांगता आनी सगळ्या कलाकारांक मागता भिवपाची कांय गरज ना। आमी भिवपाची गरज आसा तांकां जर आमी सणसणीत उलयले न्हू हे आपल्या जाग्यार येतले हांची लायकी दाखोवपाक जाय। सो हांव निशेध करता आनी एकूय जनतेक आव्हान करता इतलीं नाटकां केल्या म्हादय खातीर आमचें अस्रां म्हणटें नाटक येतलें नाटक आनी तुमची लायकी दाखोवपी नाटक येतलें हे लक्षांत दवरा। तुमी कितले राजदीपाक तुमी कितले बंद करा आनी एक बरें जालें हे नाटक गव्हर्मेंटान बंद केलें तें कारण आमचे जवळ जवळ 150 प्रयोग म्हणजे आता म्हणजे ह्या म्हयन्याक 4 महिन्यांनी आमी 100 प्रयोग करता आनी 50 शो बुकींग आसा। म्हणजे तुम्ही जितले दामून दवरता पळय तितलो गोंयकार जागृत आसा।
भाजप सरकार जुमलागिरीचे राजकारण करता असो आरोप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला। शेनवारा पेडणेच्या तेरेकोल वाठारांतल्यान काँग्रेसीच्या हात से हात जोडो यात्रेक सुरवात जाल्या उपरांत तो उलयतालो। फाटली 9 वर्सां भाजपान दिल्ली आश्वासनांची याद करून दिवपाची गरज आसा अशें ताचें म्हणणें। ह्या हात से हात जोडो यात्रेक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसीस सार्दिन आनी हेर काँग्रेसीचे आमदार आनी फुडारी हाजीर आशिल्ले। सो हे भाजप सरकार फक्त लोकांक यूज करता आणि फक्त जुमला पॉलिटिक्स। सो म्हाका दिसता आज वेळ आयिल्लो आसा आमी सगळ्यांनी हे राहुल गांधीचे लेटर मादेचेर आमी एक चार्जशीट केला ते आणि हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचेर जे हे गेल्ली 9 वर्सां जे तांणी आश्वासनां दिल्ली हे म्हाका दिसता प्रत्येक घरान प्रत्येक गोंयकारा मेरेन पावपाची गरज आसा। आज प्रत्येकाचेर आज जीएसटी लायिल्लो आसा। सो जर तर सरकार सगळ्या वटेनच्यान जर तर आमकां आज लुटता जाल्यार आमकां सोय कित्याक मेळना? आज आमच्या युवकांक जॉब कित्याक मेळना? आज म्हारगाई कित्याक वाडल्या? गॅस सिलिंडर 400 वयल्यान 1100 कित्याक पावलो? पेट्रोल 70 वयल्यान 105 कित्याक पावले? डिझल 50 वयल्यान 100 कित्याक पावले? म्हाका दिसता ह्यो जाप विचारपाचो टायम आयिल्लो आसा आणि येता त्या 2024च्या लोकसभेच्या इलेक्शनान म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराची ही आज जबाबदारी आसतली की ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीक घरा धाडपाचो वेळ आयिल्लो आसा। गोंयांत जखमी जाल्ली रानटी जनावरां सापडलीं जाल्यार तांचेर उपचार करून तांचो जीव वाटोवपाक लागपी हॉस्पिटल ना अशें म्हणीत पशु बचाव केंद्रान खंत उक्तायली। वन्यजीव दिसा निमतान गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या कार्यावळीत केंद्राचो वांगडी चरण देसाय उलयतालो। वन्यजीव बचाव केंद्राक वेगवेगळ्या स्थितीत जखमी जाल्ल्या जनावरांक वाटोवपा संदर्भात वर्साक सुमार 400 तरी विनवण्यो येतात। तातूंतल्या जखमी जनावरांचेर बेगोबेग उपचार करपा खातीर एकतर खाजगी हॉस्पिटलांत वा बोंडला अभयारण्यांत धाडचें पडटा। पशु संरक्षण कायद्या खाला वन्यजीव जखमी अवस्थेत सापडल्या उपरांत ते वन्यजीव अभयारण्याच्या भायर आशिल्ल्या हॉस्पिटलांत दवरचें पडटा। कारण एकाद्रो जखमी कोलो अभयारण्यात दवरलो जाल्यार तो रोग हेर जनावरां मदीं पातळपाची शक्यताय आसता अशी माहिती चरण देसाय हांणी दिली। अजापाची गजाल म्हळ्यार बोंडला अभयारण्यात लेगीत एकूच पशुवैद्य आसा अशी माहिती चरण देसाय हाणें हे वेळार उलयतना दिली। वन्यजीव बचाव केंद्रांनी आयज मेरेन निस्वार्थपणान काम केलां, मात खुबदां जखमी जनावरांचो जीव वाटोवप कठीण जाता। पूण हे विशीं सरकार स्वता कांयच करिना आणि ह्या केंद्राक लेगीत स्वयंसेवी तत्वांचेर हॉस्पिटल सुरू करपाक मान्यताय दिना अशें म्हणीत केंद्राच्या वांगड्यांनी खंत उक्तायली। गोंयच्या ह्या परिस्थिती विशीं केंद्रीय रान खात्याक पत्र बरोवन हातूंत बेगोबेग हस्तक्षेप करचो अशी मागणी केल्ल्याचें चरण देसाय हांणी हे वेळार सांगलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। म्हादयच्या बाबतीत सरकार राजकारण करता ह्या विशयाचेर गोंयकार पेटून उठल्यात, मात सरकार भेरो जाला। लोकांचो आवाज तांच्या कानामेरेन पावना सो दिसता। बाणावलेच्या लोकांनी प्रतिक्रिया उक्तायल्या। आता डायवर्जन जातकीर उदक पावपा आहा तेंय पावपाना। आतां बाणावलेन पळयलें जाल्यार पयलीं सद्या इतले वर्सां जाले उदक सामकी पावना नळान आनी नळान प्रेशरूय आसना। आनी आतां समज म्हादय डायवर्जन जाली म्हळ्यार बाणालकारांकूय त्रास जातले आनी बाणालकारांकूय उदक मेळपाना। सो न्हावपा उदक पिवपा, झाडांक शिंपपा, शेतां रोवपाक कांयच उदक मेळपाना। सो दीस इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल ऑफ अस। पळय गव्हर्मेंट पॉलिटिक्स करता दिसता, कित्याक इतले आतां वर्सां जालीं, इतले म्हयने जाले, इतले दीस जाले की आमचे गोंयकार भाव भयणां मुखार सरोन म्हणजे आवाज वयर काडटा की आमकां ही डायवर्जन नाका। पूण तरी पासून सरकार बेऱ्या भाशेन करता, आयकोन घेयना आनी वयल्यान दे आर लायक गिवींग कर्नाटका बेनिफीट फ्रॉम दीस म्हादय डायवर्जन। कित्याक ती फकत इलेक्शन गिमीक आनी इलेक्शनां लागून ती आतां करता, कित्याक कर्नाटका इलेक्शन चालू आहा म्हणून ही आतां चालू आसा तेंची। हांव उलो मारतां सगळे गोंयकारांक जागे जावंक आनी दोळे उगडून पळोवंक आतां हें गव्हर्मेंट आमचो
BJPचो कितें करता तें तुमी सगळे जाणात. आनीक आमकां हें उदकाचो प्रश्न व्हरोन सारको कर्नाटकाच्या तोंडांत घातलेलें आसा. आनी तें बेनिफीट जरी तरी तांकां दिलें जाल्यार आमचें उदक आमकां जें प्युअर उदक शुद्ध उदक मेवता तें पिवंक आमकां मेवचें ना. दुसरें म्हणल्यार आमची ही ग्रिनरी काबार जातली उदका विणीन. ते भायर आमची जनावरां जीं आसात तांकां उदक ना जातलें. देखून हांव उपकार मागतां सगळे गोंयकारांताय एकठांय रावन एकठांय फुडें सरोन हे मादे मांयक लागून आमी झगडुया आनी राखुया आमचो हूक जो आमी इतल्या वर्सां पासून राखून आयल्यात. आनीक हे इलेक्शनाक लागून BJP कितेंय करूंक तयार आसा आनी आमकां व्हरून थिंगा फोंडांत घातल्यात. काणकोण खोला वाठारांत पारंपरीक पद्दतीन शिगमोत्सवाक सुरवात जाली. या शिगम्याक तोण्या मेळाची खेळ पळोवपाक मेळटात. पयले नमन गांवच्या मांडार उपरांत घराघरांत शिगमो खेळपाची ही परंपरा आसा. चरंग आनी ढोल ताशांच्या गरजांत पुराय वाठारांत ह्या शिगम्याच्या दिसांनी घमघमिल्लो पळोवपाक मेळटा. नवयुग निकेतन शाळेत विज्ञान प्रदर्शन घडोवन हाडले. मुख्याध्यापक श्रीमती बिंदू कोटेचा हांच्या फुडारपणा खाला वार्षिक पद्धती प्रमाण हेवूय वर्सा नवयुग निकेतन शाळेत हे विज्ञान प्रदर्शन घडोवन हाडले. तशेंच भुरग्यांनी व्हडा उमेदीन आनी निपुणतायेन विविध प्रकल्प करून हे प्रदर्शन यशस्वी केले. या प्रदर्शनात व्हड्या संख्येन भुरग्यांच्या पालकांचोय प्रतिसाद लाभलो. आमी आसा कारंजाळे नवयुग निकेतन स्कुलाच्या प्रांगणात. हांगासर वार्षिक भुरग्यांचे सायन्स एक्झिबिशन भरलेलें आसा. आपल्या हांगासल्या शाळेंतल्या भुरग्यांनी आपली बुद्धी वापरून एक सायन्स प्रोजेक्ट हांगासर तयार केलेले आसा. सायन्स म्हटल्यारूच एक तरेची कला आनी तेंच्यांनी बरें प्रेजेंटेशन करून एक वेगळे सायन्स एक्झिबिशना खातीर आपलो प्रोजेक्ट हांगासर सादर केल्लो आसा. तो कसो तेंच्यांनी तयार केला आनी तेजो एक बारीकसो नियाळ आमी घेवया आतां. तर तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया ही तेंची मेहनत तेंच्यांनी कशी घडोवन ही कला जी आसा सायन्साच्या माध्यमांतल्यान तेंच्यांनी लोकां मुखार हाडला. तेंचे जाणून तेंचे फाटले विचार घेवया की तेंच्यांनी कशी मेहनत करून हे तयार केलेले आसा.
Apart from moving around the sun, the earth also spins. The part of the earth that faces the sun, that is day. This is a balloon powered car. This is Newton's third law of motion. This shows that every force has equal and opposite reaction. This is a digestive system. When the food goes in the mouth, the teeth crush and grind the food. Then the tongue helps the food to mix with the saliva. The end helps it to go in the food pipe. From the food pipe it comes to the stomach. So here I've made a working model of an escalator. So you all must have seen escalators mostly in malls. So I'll show you its mechanism. So here there is a battery which is connected to this switch. Then the connection is continued to this DC motor. Then a pulley is attached to this DC motor and which moves with the power of this battery. So now I'll show you all how it works. So this is how it goes on top. The receiver will take power from the battery and send it to the servos or the speed controller. From there, the speed controller will send the power into the motor, which will make the motor spin. आमच्या बरोबर नवयुग निकेतन स्कुलाच्यो प्रिंसिपल हे जे एक्झिबिशन सायन्स घडोवन हाडले त्यांच्या फाटल्यान भुरग्यांक उर्बा दिवपा खातीर आनी हे सायन्स घडोवन एक्झिबिशन घडोवन हाडपा खातीर त्यांचे विचार कितें आसा ते जाणून घेवया. Hi, I am Mrs. Bindu Kotecha from Navyug Niketan School, and today we are conducting our annual exhibition, Colors of Science. It's a science exhibition where every year kids show their talent, their creativity, and when they do something, they can implement their classroom knowledge also. And when they create something new and they achieve the desired result they get, then they are motivate themselves only, and they try to do more creative things, and we can see their passion in that, the patience and creativity we can always see in that. I would like to special thank to Gomantak who had come here and motivate our children, and we would like to thank you so much for that. तर ह्यो आशिल्ल्यो ह्या स्कुलाची प्रिंसिपल जेणी भुरग्यांची उर्बा वाडोवन हे सायन्स एक्झिबिशन हांगासर घडोवन हाडलें. गोमंतक टीव्ही खातीर हर्ष बरोबर हांव गौरीश परबामणकार. प्लास्टिक टाळात आणि सैमाची राखण करात असो संदेश दीत शेनवारा विद्यार्थ्यांनी दिवचले शारांत रॅली काढली. दिवचल आणि सत्तरी तालुको स्काउट अँड गायड असोसिएशना वतीन आयोजित केल्ले हे रॅलीत शांतादुर्गा राधाकृष्ण आणि अवर लेडी हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. शिचोलीम सत्तरी भारत स्काउट्स अँड गायड डिस्ट्रिक्ट असोसिएशनचे तर्फे हांव तुमचें स्वागत करता. आमी आयज ही रॅली आयोजीत केल्ली आसा. कारण एकूच की 22 फेब्रुवारी हो आमचो फावंडर लॉर्ड बॅडन पावेल हाचो फावंडर डे, आनी त्या खातीर आमी पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन आयज हांगा रॅली आयोजीत केल्ली आसा. रॅलीचो उद्देश इतकोच आसा, आयज पळोवंक गेल्यार एनवायरमेंट आमचो क्लीन ना, आनी एज अ पार्ट ऑफ स्काउट्स अँड गायड असोसिएशन वी ऑलवेज बिलीव इन क्लिनलीनेस. आमी क्लिनलीनेसाचेर चड भर दिता, म्हणून एनवायरमेंट क्लीन रावचो म्हणून आमी ही रॅली आयज आयोजीत केल्ली आसा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आता रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.